हो हाचो जो फायदो आसा तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशना सारक्यान सुद्दां ताजी दखल घेतिल्ली आसा. तर तुमी सांगले की ह्या सगळ्या गजालींची जाणीव सर्वसामान्य मनशाक कितली आसा अशें तुमकां दिसता? आता आमचे म्हणजे हांव स्वता प्रॅक्टीस करपाक लागल्यार 21 वर्सां जालीं. तेन्ना जेन्ना हांव प्रॅक्टीस सुरू केली तेन्ना आमकां अशें म्हणजे पळोवन म्हणजे दिसलें की लोक म्हणजे एक जडीबुटीचो वैद्य किंवा झाडापाल्याचो वैद्य आसा आनी ताका वचून मेळपाचें किंवा क्रॉनीक डिजीसाचेर ताका कितें प्रॉब्लम आसा जाल्यार तांकां मेळपाचें अशी एक संकल्पना आशिल्ली. पूण आजच्या काळान खूब फरक जाला. 2015 जेन्ना नरेंद्र मोदीजीन आयुष मिनिस्ट्री घडयली, ह्या भारत सरकाराच्या अंडर जेन्ना प्रॉपर प्रमोशन अवेअरनेस जावपाक लागलें तेन्नाच्यान आज पर्यंतचो जो कालावधी आसा ह्या कालावधींतल्यान म्हणजे बरीच सुदारणा जाल्ली आसा. बऱ्याच ग्रासरूट लेवला पर्यंत आयुर्वेदाची तशी पळोवपाक गेल्यार वेवस्थीत अशी संकल्पना पाविल्ली आसा लोकां कडेन. आनी जशें हांवें म्हणलें की प्रिव्हेंटीव केअर, दिनचर्या, ऋतुचर्या ह्यो सगळ्यो गोश्टी सुद्दां PHC लेवलाचेर आतां घडून येतना आमकां दिसता. सो म्हाका दिसता आज समाजान हाजी वेवस्थीतपणे अवेअरनेस जाल्लो आसा. पूण एकूच आजच्या काळाची गरज आसा तें म्हणजे जेन्ना समाजाक आमी कितेंय सांगता तेन्ना तें वेवस्थीत ऑथेंटिकली सांगप आनी ताजी ऑथेंटीक रित्या समाजान ताका आपणावप म्हणजे सायंटिफीक रित्या आपणावप हाजी बी तितलीच गरज आसा. आनी ताका लागून वैद्य समाज आसूं म्हणजे डॉक्टर समाज आसूं किंवा समाजाचे जे काही इंटलेक्च्युअल व्यक्ती आसूं तुमचे सारखे किंवा आमचे प्रेस मिडिया आसूं हांणी बी ताजो वेवस्थीत प्रचार करपाची गरज आसा. आव्हानां कितें आसात ह्या क्षेत्रा भितर? ह्या क्षेत्रां भितर तशें पळोवपाक गेल्यार मेडिकल क्षेत्रान कंटिन्युअस आव्हानां ही आसताच. जशें आमी पळयलें की कोवीड काळान सुद्दां इतले डेव्हलप्ड शास्त्र आसून मेडिसीन हें इतलें डेव्हलप टेक्नॉलॉजी वायज डेव्हलप सायंटिफीक रित्या डेव्हलप्ड आसून सुद्दां कोवीड काळान आमकां ताजी खंय तरी उणी भासली. तशेंच ह्या आयुर्वेद क्षेत्रान किंवा योग क्षेत्रान सुद्दां खूब आव्हानां आजच्या काळान आसा. पयलीं म्हणजे जशें हांवें सांगलें की ऑथेंटीक प्रमाणांत ही प्रचार प्रसाराची गरज हें आव्हान आमच्या म्हणजे वैद्यां खातीर एक खूब मोठें आव्हान आसा की ते प्रत्येक गोश्ट जी आसा दिनचर्येची सुद्दां प्रत्येक गोश्ट आसा ही कशी आसा दिनचर्या जावं ऋतुचर्या जावं ही प्रत्येक काळानुरूप बदलता आनी प्रत्येक प्रकृतीनुरूप सुद्दां थोडीफार बदलता. म्हणजे आतां तुमची म्हणपाक गेल्यार कफ प्रकृती आसूं शकता जाल्यार कफ प्रकृतीक दिनचर्या कितें जाय, पित्त प्रकृतीक दिनचर्या कितें जाय हें थोडेफार अजून पर्यंत लोकां पर्यंत पावना. म्हणजे इट इज एक्चुअली अ डिझायनर सायन्स तशें पळोवपाक गेल्यार. म्हणजे यू कॅनॉट जनरलायज प्रत्येकाक हेंच लागू पडटलें अशें आमी जनरलायज करूं शकना. आनी हें एक व्हडलें आव्हान आसा. आज आमी सोशल मिडियाचेर खूब पळयता की आयुर्वेद अशें सांगता, आयुर्वेदान अशें सांगलां म्हणून अशें करचें, गोमुत्र बरें म्हणून सगळीं गोमुत्रच पिवपाक लागलीं किंवा आलें आनी लिंबू बरें म्हणून आलें लिंबू. तशें जायना. प्रत्येकान आपली प्रकृती समजून त्या प्रकृतीक बाबा खंयचे गोश्ट बरी आसा जावं ती आहार आसूं जावं तें औषध आसूं जावं ती लायफस्टायल आसूं खंयची गोश्ट बरी आसा ती आपणावपाची गरज आसा. आनी हें एक व्हडलें आव्हान आसा डॉक्टर समाजा खातीर आनी समाजा खातीरय बी आसा. हें जालें एक आव्हान. दुसरें आव्हान आमच्या मुखार आसा तें म्हणजे आमचें सरकारूय बी कंटिन्युअसली आमकां सपोर्ट करता, सांगत आसता की रिसर्च आनी एविडन्स बेस्ड रिसर्च, क्लिनिकल ट्रायल्स, टेक्नॉलॉजी घेवन रिसर्चाचे प्रमाणान फुडें वचप ह्योय गोश्टी आज घडपाक लागिल्ल्यो आसा. पूण इट इज अ प्रोसेस आनी हो प्रोसेस जावपाक मातसो वेळ लागता.